इनासियो कायतान आनी आल्बिना मिनेझस हांच्या ओतम्यांक मीस पेटयता जॉन आनी जिनी मिनेझस. सोंपलेल्या सावियो किन्सली फेर्नांडीस हाच्या ओतम्यांक मीस पेटयता शारोन फेर्नांडीस आनी ताची फामील. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी मांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन मोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणयो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगयो सदांच अपवाद मुलीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोद करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सुम्या काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सुम्या काकूट कोर. सुम्या काकूट कोर. प्रार्थना. सोर पदवेदार देवा आमच्या काकूट सारा बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आड्डून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी बेलें वाचून. म्हज्या बाबा भयणीनो, हुर्बेन म्हजो पाट लाव करात आनी तुमकां मेळलोल्या आमच्या नमुन्या प्रमाणे चलतल्यांचेर दोळे दवरात. खरेंच हांवें तुमकां पुस्कोळदां सांगलें आनी आतां रडून सांगता. जायतीं जाणां क्रिस्ताच्या खुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. तांचो शेवट निसंत. तांचो देव तांचें पोट. तांची व्हडवीक तांचे लोजेर आसा. संवसारांतल्या वस्तू भायर ती आनीक कित्याकूच मोल दिनात. पूण आमचो काशा देस स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार थावनूच एक सोडवणदार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सोमी जेजू क्रिस्त तो आपले पोरजोडीत कुडीच्या उजवाडान हे आमचे होलके कुडीचें रुपांतर करतलो. सगल्यो वस्तू आपणाचे आधीन करूंक शकता तेच पदवेन हें रुपांतर तो करतलो. म्हणटूच म्हज्या बाबा भयणीनो आनी प्रितीवंत इश्टानो, सोम्या सवें थीर रावात. तुमचो मोग आसा आनी तुमकांच हांव आवंडेतां, कित्याक तुमी म्हजो संतोश आनी मोहिमेचो मुकूट. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. संतोश भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. संतोष भरीत आनंद भरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसलेम. तुज्या दारवट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब.
संतोष बरी आनंद बरी सर्वेस्पराच्या गोरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यांत मनसुबेच्यो सोदरे दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदरो. जबाब संतोष बरी आनंद बरी सर्वेस्पराच्या गोरा वचुया. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सोपूर्ण जाला. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका समिया. आपल्या शिसांक जेजून अशें सांगलें. कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुकदोम आसलो. वो ताचे गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सोयशीं वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपूण हाडून दुनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुकदोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुकदोमान आपणाच भितर मुतलें. म्हजो धनी म्हजे कुडचें मुकदोमपण काण घेता, म्हणटच हांवें आतां कितें करचें? खणूंक म्हाका सोबत ना, भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. बरें, म्हाका मुकदोमपणावेलो निकाळ्ळ्या उपरांत कोणेन तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या धन्याच्या एक एकल्या रीणकाराक आपूण ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या धन्याक तूं कितले देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे, बेगीन बस आनी ताचेर 50 बरोय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितले देवो आसाय? ताणें परतिपाक केलो, 100 मापां गंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे आनी 80 म्हूण. आनी तोच विटेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाडबुद्देच्या मुकोदमांक धन्यान वाक हाडलो. कित्याक संवसारी मनशान आपले सारके लागीं चलतात गळटात, उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तोच वितेची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावांनो, आमचे पालोटी मिशनरीज जे पयले नागपूर आनी मध्य प्रदेश ह्या राज्यान आयलेले, ताणीन आपलें गांव घर सोडून, बरें जिवीत सोडून, बरें खाण जेवण, बरीं घरां, बऱ्यो गाडयो, सगळें सोडून ते आमच्या देशांत. त्या तेंपार 1950 गाडयो इतल्यो नासल्यो. ते चलताले, सादें जेवण जेयताले, दाळ आनी शीत. आनी अशें बरी ताणें आमचे मुखार एक नमुनो दवरलो. मिस्योनांनी काम करप म्हणजे कितें ते आयलेले कित्याक तांकां आमच्या लोकांचो जेजूचो चड मोग आसा. जरी तर देवाचो मोग ना, आमचें मिसांव केन्नाच सुफल जावचें ना. जरी तर खरेपणी म्हाका देवाचो मोग ना, तर म्हजें याज्ञीकपण वा क्रिस्तांवपण एक धंदो जाता. हें आमी चयता बागेवन पावलुचे फिलिपकारांक बरयलेली चिटी. याके चीट एक मोगाची चीट. फकत पावलूनच म्हणूं येता म्हजें सारकें जायात. आमच्यांनी तशें म्हणूंक जायना. पावलुच्यान म्हणूं येता आसलें कित्याक तो जेजूक सारको चिकटून आसलो. जेजू ताचें सगळें आसा.
म्हाका जिवीत म्हटल्यार जेजू आनी मरण म्हटल्यार जेजू. त्या पासत ताचे धर्म परगोडणेचें काम इतलें सुफोल जालें, फायद्याचें जालें, कित्याक ताणें जेजूक परगोट केलो. आपणाक परगोट करूंक ना म्हूण आपलो फायदो ताणें घेवंक ना. सो तितूर आमी फिलिपकारांची चीट हाचेर नियाळ करीत जाल्यार हीच भावना आमकां मेवतली. जेजूचो मोग. ते पासत हे चिटीन पावलू तांच्यो चुकी काडटा, तांकां दाखोवन दिता, तोंडार म्हणटा चोय तुमी अशें कोत्तात तें सारकें न्हू. म्हाका दिसता पावलूच्यान अशें करूंक जाता आसलें, कित्याक तोच पयले सुवातेर जेजूचो मोगी आसलो. ताचें जिवीत पयलें सारकें थाऱ्यार आसलें, तो फोटींग न्हय. जाणार, आपली बुद्धी, आपलें गिन्यान ताणें जेजूक परगोटूंक वापुरलें. मोगाल इश्टानो, आयज जेन्ना आमी फिलिपकारान बरयलेले चिटीचेर नियाळ कोत्ता, पावलूचेर नियाळ कोत्ता, मागुया हें करपाक. घडयेक आमी पावलू भाशेन उमेदवार, उमेदीन भरलेले जावचे ना. तरी आसतात जाता तितलो जेजूचो मोग करून, जाता तितलो जेजूक परगोट करूंक आमच्या जिविता वरवीं, कोन्या वरवीं आमी कृपानी बोर मागुया. आमच्या बाब साहेबान थोडेच दिसा आदीं फ्रातेली तुती, आमी सगळे भाव, ही चीट परगोटल्या. हातून भावपणाचे विचार ताणें दवरल्यात. सगळ्यांनी ओदी करून गिरेस्त लोकांनी आपली संपत्ती, आपली गिरेस्तकाय वांटून संवसाराच्या बऱ्याक वापरूंक आमकां आपयता. ताचो उलो आनी ताळो आमी आयकून खरेपणी आमी जेजूचे शीस जावंक पावुया. आमेन. सरस्परा देवा, सृश्टीच्या रुसणारा आमी तुका दीन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो मुंडो तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो मुंडो जातलो. सरस्परा देवा, सृश्टीच्या रुसणारा आमी तुका दीन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो तुका भेटयता. दाख वाडयन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां उठमीक पिवून जातलो. सरेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता, तें तुका मानता तशें जावं. म्हज्या खोट्यापणाक म्हाका धुवन काड सरेस्परा. सगळे म्हज्या पातकांतलो म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात. हे विशयान तुवें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेशाक सर्वेस्फूर्त मानून घे. कोण बड्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मोळ भेटोवनी तुजे मुखार चडून, तिका लागून तुजी सुबा काकुतीचो पावस आमचेर, तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओतोय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक नायबार. सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक हवो. सरेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर ठाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं धोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेश देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगातीन आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्फूर्त सर्ग आनी संवसार तुज्या वैभवान
पूण स्वर्गीय तुका सोय सोय सर्वेस्वराची नामी येता ताका सोय पूण स्वर्गीय तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सुरू तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसुकपेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें वखसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बरोवतलें हें म्हज्या उगडासाक भारताचो चवथो बूट बघूया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मात समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवनी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो पर्व सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें परसुरीत मुखार मोळ पळयोवन पावतो आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमकां मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवन जोजे भाग्यवन धर्मदता आनी सर्वकारी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटोरी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका वायटांतलें आमकां सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येड्यार आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे देशदार आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सगळ्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्या समोर मोगान एकामेकांक शांती दिवया
देवाचे श्री संसाराचे पाप काढणे आमची कापणूक कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढणे आमची कापणूक कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढणे आमच्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आणि रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसवतल्यांक सासांची दिली करूं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवन केला ती आमची जोडटी आनी खास ताळीन आसा. तुजे खातीर आमच्या आत्म्यान तशेंच करी भलायकी तशीच हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपल्यान जाली सोडली सुदारी. सुम्यात प्रेमाचे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिवितांत आमकां दिसता. प्रार्थना. सोर पदवेदार आनी दयाळ बाबा, तुझ्या देवीक बोळ आमच्या जिवितान अदीक अदीक परसोलशें कर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी घोटायेन भरल्याय. तातूंत भासायलेलें सर्गीचें सूख जोडूंक हेंच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे स्वामी आसूं. तुमचे सुमे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे